नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। फोंड्यां मारबोडे जाल्ल्या बिहारी कामगाराक आयले मरण, खून काय आनी कितें, पुलीस तपास सुरू। मोबोर दर्यावेळेर उबारात राखणे वणत, केळशीच्या सरपंचाची मागणी। दिल्लीतल्या बायलेक खडणी खातीर धमकी दिवपी तरणाट्याक साळगांव पुलिशेन केली अटक, हरियाणा पुलिशेचे केलो सुवाधीन। होडार पुलाची एक लेन वाहतूक खातीर केली उक्ती, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालाचे हस्तुकी जालें उक्तावण। कोलवाळेत 2 कंटेनरां मदीं जालो भिरांकूळ अपघात, अपघाताक लागून बरोच वेळ आडकून पडिल्ली येरादारी। पोर्ट ट्रांझिट प्रवाशांचो विमा करपा विशीं उबारतले पावलां, मुरगांव पोर्ट लॉन्च संघटनेचो निर्णय। आता पळयात खबरो विस्तारांत। आयतारा उसगांवच्या मशरूम फॅक्टरीन 2 बिहारी कामगारां मदीं कोफुसांव जाल्ले। हातूंत एकल्यान दुसऱ्याक मरसर मारिल्लो। जखमी जाल्ल्या कामगाराक उपचारा खातीर फोंडेच्या भलायकी केंद्रांत भरती केल्लो। थंयच्यान ताका गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत धाडिल्लो। उपचारा उपरांत ह्या कामगाराक सोडून दिल्लो, पूण रुमार आयल्या उपरांत ताका अचकीत मरण आयिल्लें। देखून हो कितें प्रकार तो कळपाक मार्ग ना। मरण आयिल्ल्या कामगाराची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या। पोस्टमॉर्टमाचो अहवाल आयले उपरांत पुलीस कितें तो निष्कर्श काडटले। मोबोर दर्यादेगेर रेवेंची धूप जाल्ल्या कारणान साळ न्हंय आनी अरबी दर्यांतले उदक एकरूप जावपाक लागला। देखून ह्या दर्यावेळेर बेगीनच्या बेगीन संरक्षण वनत बांदून दिवची, अशी मागणी केळशी ग्रामपंचायतीचो सरपंच डिक्सन वाजान केल्या। डिक्सन वाज सरपंच कांगलसी आनी मुनबार आहा जिजस डेकोस्टा हिंगाचो पंच आनी आमी उजार जावन आसा मोबरार जे बेतूल आनी मोमोर दरी पळय न्हूय आनी गैरो एक जाता। आयज पावस स्टार्ट जाल्ले ना मान्सून सिजन जस्ट द बिगिनींग आनी आयज तुमी पळयत जाल्यार हे सगळे जे बोटयो भितर येवपाक लागलेले ती हाणी आतां सारकी हे जाल्या गावळ जाल्या। समर टायमाक तेजे सेंड दिवन जावन तो आमकां ब्लॉक जाता। आमी सरकारा कडेन मागलो आहा, हांव मागता सरकारा कडेन जाता तितली बेगीन हे रिटेनिंग वॉल पोस्ट केले हे सगळे तुवें सारकें करचें, कित्याक बिकॉज हांव उलयता त्या प्रमाणे ताच्या लोकां कडेन वर्सां वाडत आहा आनी उदक वसत आहा। सो देर कॅन बी अ लॉस ऑफ लायफ। सो आय वॉन्ट द गव्हर्मेंट टू टेक इट सिरियसली एंड स्टार्ट द वर्क इमिडिएटली। सांगोर्डा रावन दिल्लीतल्या बायलेक खडणी खातीर धमकी दिवपी विक्रम बक्षी ह्या दुबावीत आरोपीक साळगांव पुलिसांनी धरलो आनी हरियाणा पुलिसांचे सुवाधीन केलो। हरियाणांतल्या मॉडेल टावन रेवारी पुलीस स्टेशनाचे हद्दीत हो खडणीचो प्रकार घडिल्लो। दुबावीत आरोपीन एके दिल्लीतले बायलेकडेन इश्टागत करून तिचेकडेन शारिरीक संबंध निर्माण केल्ले। त्या वेळार दुबावितान पीडित बायलेचे अश्लील फोटो काढले आनी ते फोटो तिच्या घोवाक दाखोवपाची धमकी दिवन तिचेकडल्यान 70,000 रुपया खडणीची रक्कम घेतिल्ली। उपरांत दुबावितान जानेवारी 2023 ह्या वर्सा पीडितेकडेन परतून 5 लाखांची खडणी मागली। पीडितेन पुलिशेंत धाव घेतकीच दुबाविता आड गुन्यांव दाखल केलो। फरारी दुबावीत आरोपी बक्षी हो गोंयांत सांगोर्डा हांगा आशिल्ल्याची म्हायती हरियाणा पुलिसांक मेळिल्ली। हरियाणा पुलिसांनी गोंयांत दाखल जावन साळगांव पुलिसां कडेन संपर्क साधलो।
पोलीस निरीक्षक मिलिंद भुईंबर हांच्या मार्गदर्शनाखाला दुबाविताक धरून हरियाणा पोलिसांचे सुवाधीन केलो. कुडचडे नगरपालिका कामाक करिना असो आरोप करचो न्हय, पयलीं जाणून घेवचें उपरांतूच उलोवचें असो सल्लो कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान आरोप करप्यांक दिला. कुडचड्या होडार पुलाचे GSIDCच्या अंतर्गत 25 कोटी रुपया खर्च करून 2 लेनाचो पूल उबारपाक घेतला. 1 लेनाचें काम पुराय जालां आनी सोमारा निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी ह्या लेनाचें लोकार्पण जालां. दुसऱ्या लेनाचें काम बेगीनूच पुराय जातलें अशें उतर निलेश काब्रालान दिलां. ते पयले पावसाक ह्यो सगल्यो खंय खंय उरल्यो. आमी डोर टू डोर गार्बेज सेग्रेगेट करूनय थोडे प्लास्टीक हे रस्त्यार उडयता आनी तेन्ना हे पावस पडटा तेन्ना सगळे खंय आसा ते एकठांय जावन पोंच्यान येवन ब्लॉक जाता आनी तेन्ना हो ब्लॉक जाला. दुसरी गोष्ट जी आसा जी एक्जिस्टींग जी ड्रेन आसा, आतां डेव्हलपमेंट खूब कडेन केलां आनी उदक ग्रावंडाक सारना आनी एक्स्ट्रा उदक जे येता ताका वचपाची वाट खंय ना आनी ताका लागून जे एक्जिस्टींग पेरेनियल जे आशिल्ले ही सगळी पेरेनियल उदकाचे विशय आशिल्ले पळय, जे नाला आशिल्ले गटर आशिल्ले ते आतां कमी जावपाक लागले. हांवें ऑलरेडी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिलां की रेल्वे प्रॉपर्टी एक सायडीन आसा तेजे कडेन NOC घेवन हो कलेक्टराक बांदपाक जी एक्सटेंड करून तेजो एस्टिमेट करता हो चालू उरतलो. इन द मीन टायम हांवें GMD डेव्हलपर सांगलें की लोकल कावन्सिलर एक आसा काम करपाचो प्रयत्न करता पूण काम जायना. हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें की हे जे आसा लेबर घालून हांव जे आसा फायनान्शियली हेल्प करता तेकाय करून सोशल वर्क करून आनी तेणें हे लेबर घालून म्हाज्या सांगण्यार घालून ते गटराचे काडले. आतां ते स्लॅब आमी दवरल्या ओपन कित्याक फॉर अंडरस्टँडींग द टोटल वेलोसिटी ऑफ वॉटर. WRDची टेक्निकल टीम जे प्रवीण बाब जो आमचो AE आसा प्रवीण पार्सेकर दे हॅव ऑलरेडी गिवन दे आर मॉनिटरींग दॅट व्हॅल्यू ऑफ वॉटर कितले क्वॉन्टिटी येता. सो बेज ऑन दॅट कितले मिटर वायड करपा जाय गटर तेजी टेक्निकली स्टडी करपा जाय. बेश्टे खंय टिका करता. आतां जे लोक गटरान पडटले असो विशय आहा ते स्लॅब थंय दवरला सायडीन सो लोक ते भितर वचपाक पायना. सो येता ते 1 म्हयन्या भितर जूनान आमी ते टेक्निकली कितलो क्वांटम ऑफ वॉटर थंय फ्लो जाता हो विचार करून फुडलो जो भाग आसा हो आमी गव्हर्मेंट करतले. पूण खंय तरी काल कांय खबर नासतना कोण तरी एक कावन्सिलर जो टिका करपी आसता तो कोणाक तरी सांगता काँग्रेसीच्या हांकां की प्रेस घे आनी तांकां काय म्हाका विचार मरे काँग्रेस जालें कितें जालें लोक हांगाचेच ते म्हाका विचार मरे आमी कितें करता ते आमी केन्ना लोकांक पयस करूं ना. म्हाकाय खबर आहा म्हाका मेळपाक खुबशे काँग्रेसीचे लोक येता पूण हे खंयचे काँग्रेसीचे लोक म्हाका खबर ना. म्हाका येवन मेळून कितें करता विचार मागीर कितें आसा तें करून टिका करपाची आसा. सो आज हांवें वरुण बाबाक रिक्वेस्ट केला की एक्झॅक्ट सोल्युशन कितें जालें आमचे ऑर्डर आणि त्या सायडीच्या आनीक सगळे पंचायतीच्या वाठाराच्या लोकांची एक इच्छा असली की हो ब्रीज जसो आमच्या आमदारान कितलेशेच ह्या भाग जो सुंदरीकरण केला आणि त्याचोच एक पार्ट म्हणून आणि आयज जशें ट्रॅफिक जशें वाडलें आसा ते प्रमाणे ह्या ब्रिजाचे एक जावचे दोन्ही सायडीन ब्रीज जावचे आणि एक वाहतूक सुरळीत जावचे ह्या खातीर लोकांचो एक आग्रह आसलो. आणि त्याच प्रमाणे म्हाका एक आनंद जाता की आयज ह्या उक्तावण सोहळ्याक हाजीर रावपाक कित्याक आमदारान त्या उतर दिल्ल्या त्या प्रमाणे आनी पावस सुरू जावचे पयलीं जसो ज्या तरेन जावपा जाय आसलो त्या तरेन एक सायडीचो ब्रीज आज उक्तावण जावन जे ट्रॅफिक आयज वाडला ते ट्रॅफिक एक सायडींतल्यान आज बरे तरेन वतले आणि हे फुडलो दुसरोय जो दुसरी सायड जी आसा ती लोक हे आतां बेगीनच स्टार्ट जातली. कोलवाळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर 2 कंटेनर मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनूय कंटेनराची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातान दोनूय कंटेनराचे बरेच लुकसाण जालें. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना. अपघाताक लागून बरीच वेळ येरादारी आडखून पडली. पोर्ट
ट्रान्झिट प्रवाशांक विमो सक्तीचो केल्ल्यान मुरगांवच्या बोटकारांक भंय पडला। तरी आसतना केंद्राच्या निर्णयाक मान दिवन हो प्रस्न कसो सुटावो करूं येता हाचेर मुरगांव पोर्ट लॉन्च संघटनेन सोमारा बसका घेतली। हे बसकेक सगळ्या भागधारकांक तशेंच विमा कंपनीच्या एजंटांकूय आपोवन हो विशय कसो सुटावो करूं येता हाचेर खोलायेन चर्चा जाली। नव्या जाळवणदारांकडेन उलोवन सगळे रितसर पद्दतीन करतले अशें जुजे फिलिपाचें म्हणणें। कॅप्टन ऑफ पोर्ट हे स्पेशल हे मिटिंगेक हांगा हाजीर जाला आनी आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टाक ताका आमी रिक्वेस्ट केल्लें कॅप्टनाक की आमी आमचे हे मिटिंगेक येवन आमकां ते सर्क्युलर जो येयला सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो की एवरी बोट जो पॅसेंजर लॉन्च आहाय तेणी अकॉर्डिंग टू द पॅसेंजर आहाय त्यो आमकां ते इन्शुरन्स करपाक जाय म्हणून। आतां हें आमकां एक एक्स्ट्रा बर्डन आमकां जाल्लो। आमचे बोटीक पॅसेंजर लॉन्चीक आमचे कडेन इन्शुरन्स आहा प्लस आमचे जे मनीस जे बोटीर काम करता ताकाय इन्शुरन्स आहा पूण जे आमचे पॅसेंजर बोटीचेर जे कोण वयता ताका स्पेशल तेंचेय इन्शुरन्स आमच्या बोटीचेर आसपा जाय आनी आसपा जाय कशें अकॉर्डिंग टू द कॅपेसिटी ऑफ द बोट म्हणटकच हो एक व्हडलो बर्डन आम कडेन आयज पॅसेंजरचे बोट आमी चलयता हार्बर तेंचेर आमकां येयल्लो आहा। सो हेच मिटिंगेक आमगे सगळे शिपर्स जे वास्कोचे जे एजंट्स हेंकां स्ट्युअर्ड्स तेंकाय आमी हिंगा आपोवन डायरेक्टली आमी एक डिस्कशन आमचे मदें जालें आनी ते अशें जालें की आमचे द इन्शुरन्स कंपनी ज्या आमचे बोगले येवन तेंचेय एक सजेशन आयज आमकां मेवलां बट फायनली हे डिस्कशन अशें जालां की सेंट्रलाचे जे सर्क्युलर जे नोटिफिकेशन येयलां ते 100% आमी एक एग्री हें करपाकूच जाय मानून घेवपा जाय कित्याक ना कित्याक आमकां कॅप्टनाक वो कोणाकूय आमकां त्रास करूं नाका पण कशे तरेन करप आनी कशें बर्डन हेजेर करप ते आमचें डिस्कशन जालां आनी तें डिस्कशन जावन आमी जे वर्किंग इन्शुरन्स कंपनी कडच्यान घेतले आनी तेजेर बसून आमी एगेन परत हे हेजेर आमी बसून आमी एजंटा कडच्यान आमी डिस्कस आमी करतले। दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांतल्या गांवतड ह्या पवित्र अशा धर्मीक सुवातीचेर गैरधंदे चलतात अशी माहिती फुडें आयल्या। स्वच्छादूतांनी आयतारा ह्या वाठारांत स्वच्छता मोहीम हातांत घेतली तेन्ना ह्या वाठारांत बियर मेळून शेकड्यांनी सोऱ्याच्यो रिकाम्यो बाटल्यो मेळ्ळ्यो। हाचे वयल्यान निर्जन अशा ह्या वाठारांत सोरो पिवपाचे प्रकार घडटात असो दुबाव आसा। देवीचें देवूळ आशिल्ल्यान गांवतड वाठाराक धर्मीक महत्व आसा। नमस्कार, हो आसा दिवचल शारांतलो बोड्डे वाठार। ह्या वाठारांत एक पवित्र अशें देवीचें देवूळ आसा आनी ह्या देवळा कुशीक कांय तरणाटे दनपारां आनी रातच्या टायमार येवन सोरो पिवन हांगासर सोऱ्याच्यो रिकाम्यो बाटल्यो उडोवन दितात। तुमी पळोवंक शकतात म्हाजे कुशीक आसा त्यो बियरींच्यो रिकाम्यो बाटल्यो। पळयात कसो बियरीच्या बाटल्यांचो खच पडला तो। बिपरजॉय चक्रीवादळाक लागून दर्या खवदळा, वाऱ्याचो वेग वाडटलो, ल्हारांत जोरो भरतात। नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। सोमारा गोंयांत कांय वाठारांत पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। फोंड्या मार्केटाची पयल्याच पावसान सामकी अवतिकाय जाल्या।
मार्केटान उदक तुंबून उरिल्ल्या कारणान थंय पसरेकारांक तशेंच हेर वेवसाय करपी वेवसायिकांक बसपाक मेळना. हाका लागून तांच्या धंद्याचेर परिणाम जाला. फोंड्या नगरपालिकेन मार्केट बांदलें खरें, मात हो संकुल बांदतना ह्या वास्तूच उदक वचपाक वाट दवरूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती उप्रासल्या, असो आरोप समाज वावुरपी विराज सप्रे हांणी केला. नगरपालिकेन जाता तितल्या बेगीन हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. आज फोंडा मार्केटान आमचे जे नुस्त्याचो मार्केट आहा तातूंत जर वतलो जाल्यार सगळें उदक साचिल्लें आसा. कोणाकूच भितर वचपाक सारकें मेळना. सगळ्यांचे पांय भितर बुडटा इतलें उदक थंय साचिल्लें आसा. ड्रेनेज सिस्टम थंय केल्ली ना. ताजे कारणान आज लोकांक हे त्रास भोगचे पडल्या. तर म्हजी मागणी आशिल्ली फोंडेचे सीओ बापसो आहा म्हाजे कडेन की ताणें जाता तितले बेगीन हें लक्ष घालचें आनी हे लोकांक त्रासांतल्यान मुक्त करचें. म्युनिसिपल इलेक्शनाक 1 म्हयनो जालो तरी आजुनूय फोंड्यान प्री मॉन्सून वर्क स्टार्ट केल्लें ना. खंयच तुमकां दिसतलें गटर सगळें तुंबिल्लें आसा आनी फोंड्या मार्केटान फोंडा बस स्टँड सगळ्याक उदक साचून लोकांक नाहक त्रास सोंसचे पडटा. तर म्हजी मागणी आशिल्ली फोंडा सीओ कडेन की ताणें जाता तितले बेगीन लक्ष घालचें आनी त्रासांतल्यान लोकांक मुक्त करचें. बाणावले येवपी वेस्टर्न बायपास तिल्टाचेर बांदचो अशी मागणी पेले हांणी परत एकदां सरकारा कडेन केल्या. मुख्यमंत्र्यान ह्या विशया कडेन गंभीर्यान लक्ष घालचें अशेंय तो म्हणटा. फाटल्या साबार तेंपा सावन हो बायपास तिल्टावेल्यान येवचो अशी मागणी थळावे लोक करीत आसात. मात अजून मेरेन ह्या विशयाची सरकारान दखल घेतिल्ली ना अशें पेले हांणी म्हणलां. फाटीं हांवें लोकांक सांगलोलें पावस बोगले ना म्हूण आनी खरें आमी आमगे MLA वेंजी घेवन बोर्ड घेवन गांवच्या लोकांक घेवन हांवें म्हज्या जिवा चिंतनासतना हिंगा उदकां उडी मान लोकांक दाखयल्लें आमी इतले बुडलोले ते. सो हे पाटी हांव आमगे गोवोरमेंटाक सांगो सोदिता प्लीज तुमी हें ऑलरेडी 90% पुरोयलें आनी हें फकाण न्ही. बाणाले तुम जाणाय सुमार 17-13 हजार कितले लोक आहा. इतले लोकांची वाट लावपाक सोदनाकाय. आज आमगेले विजय बाप आपणागे खूद टायम वेस्ट करून दिल्ली गेलो. तो नितीन गडकरी मेळपाक आनी ते मिनिस्टरान तेका बरो वेलकम दिलो. सुमार 1.5 वर उलयलो तो. विजयान तेका कितें सांगिल्लें आपणागे गांवां आपणान एसेंब्ली बी उलोवन मागोवन कोण दिला फातोड्डा पूण आपणागे नेबर विलेज आहा ती तेकाय तुम कोण दिच म्हूण. नाजाल्यार मुगे गांव बांदून बाणाल गायना जाल्यार आमकां कांय वेल्यू ना म्हूण. फातोड्डा चड शेतकार आहाय जोरी तर बाणाले हिंग उदो बोलें आनी तें उदो फातोड्डा येतो म्हूण तेणें आमगेले मेन मिनिस्टराक सांगिल्लें नितीन गडकरी हें उदो आमगे फातोड्डा येतोलें वोनोतोलें आनी आमगेलीं शेतां फातोड्डा आहाय तीं कुसतोलीं वीच इज व्हेरी स्ट्रॉंग पॉयंट. ते टायमार तेका नितीन गडकरी कितें म्हणा आपूण जात तितू आवडटलो हो कोण दिवपाक. तेच भाशेन हांव आमगेले CMा कडेन मागोता प्लीज हिंगा आमगेलो वेंजी ओपोजिशन आहा आनी विजय ओपोजिशन आहा ते काम कोतले तेंका नांव मेळटो म्हूण प्लीज चिंतनाका. तूं एक गरीब समाज जाल्ल्यानून पयर सोला बरें आनी हे आमगेले बाणाले लोकांक आनी आमगेले भायल लोकांक चिंतून हो खरें ब्रीज करपाक तुवें 100% आवरो. पणजे सांतिनेज उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रातीं उसरा मेरेन घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपाचें काम हातान घेतिल्लें. ही पायपलायन दुरुस्त करतना उदका पायपलायन फुटली. सध्या ह्या पायपलायनीचें काम करपाक सुरवात आसा. पावस तेंगशेर आशिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान वागा सारकी कामां करपाक सुरवात केल्या.
दिवचल तालुको भंडारी समाजाच्या युवा समिती वतीन तालुक्यातल्या गावागावांनी झाडां लावपाचो संकल्प केला। आयतारा संवसारीक पर्यटन थळ आशिल्ल्या मयेच्या तळ्याचेर झाडां लावन समितीन ह्या उपक्रमाची सुरवात केली। युवा अध्यक्ष विजय पोळे, दयानंद कारबोटकर, संदेश नार्वेकर, गुंजन कोरगांवकर आणि समितीचे हेर पदाधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। जय भंडारी भंडारी समाज आज युवांच्यांनी हो आजचो घडला। तसेच सेंटराचे भंडारी समाज अध्यक्ष बाब अशोक नायक तसेच युवाचे अध्यक्ष त्यांच्यानी हो गोंयभर तालुको आसा तालुक्यान सगळे आयचो इतल्या तालुक्यान हो युवाचो एक ल्हानसो झाडांचो एक कार्यक्रम केल्लो आसा। कारण पर्यटन दिसान दीस कमी जायता, झाडां कमी जायता, पावसूय ना, तेन्ना एक आमचो भंडारी समाज म्हणून ह्या हितून युवाच्या हितूनसून तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आसात भंडारी समाजाचे जे आमच्या पावस नासल्या कारणान ह्या विधी नासल्या कारणान झाडां नासल्या कारणान आयज खूब जिवाक सुद्दां त्रास जाता। कारण फाटले 4 दीस 5 दीस गरमी अशी जाताली की त्रास जाता, मनशाक सुद्दां त्रास जाताले। आयज झाडां जोडो आसा जाल्यार फुडें कितें येणारो वेळ कसो आतां घडोवंक शकता तो तुका प्रत्यक्ष पळयलो आसा। तसोच हांव अशोक नायक तशेंच युवा तालुक्याचे अध्यक्षाचे देव बरें करूं म्हणटा। कारण तेंच्यांनी हो फॉरेस्ट जे आसा म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडसून ही झाडां घेतली आसा। तेंच्यांनी तशी हांव गव्हर्मेंटा कडेन म्हणटा तेंच्यांनी आमकां झाडां दिल्या ह्या युवा टीमीक, जे प्रत्येक तालुको आसा प्रत्येक तालुक्याचे झाडां लावपाक दिल्या। तेंच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं। असोच कार्यक्रम फुडें जो घडोवचो जे आमचे सगळे आमचे पांडू बाब तशेंच किशन सगळे आमचे दया वायस प्रेसिडेंट अमर तशेंच सगळे बाकी सगळे आमचे कार्यकर्ते फुडें येणारो आनी एक 28 तारखेक हायकिंग आसा तो असोच प्रोग्राम आसतलो एक 4 दिसाचो। तेन्ना आमचो सहकार्य जो भंडारी समाज जो आसा आमचे युवक हातूंत आमचो सदांच हातभार आसतलो। आयतारा बुडून मेल्ल्या उत्तर प्रदेशांतल्या तरणाट्याची कूड बागा दर्यादेगेर सापडली। पुलिशेन पंचनामो केलो, हाचो फुडलो तपास चालू आसा। वागातोर दर्यावेळेर सेल्फी काडटना पांय निसरून उत्तर प्रदेशांतल्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें। वादळाक लागून दर्या खुबळा, देखून दर्यादेगेर व्हडली व्हडली ल्हारां मारपाक लागल्यात। बेतकी माशेलांत किंदळीचे झाड पडून आवय पुताक मरण येवपाची भिरांकूळ घडणूक घडली। अंजली अमित वाडकर आनी तिचो 10 वर्सां पिरायेचो चलो चुलीचेर उदक तापयताले। इतल्यान शिमिटाच्या शेडीचेर झाड पडलें, तातूंत ती दोगांय जखमी जाली। तांकां बेगोबेग बेतकी हॉस्पिटलांत व्हेली तेन्ना दोतोरांनी तांकां मरण आयलां अशें सांगलें। हे घडणुके विशीं पुराय बेतकी वाठारांत दुख्खाची सया पातळ्या। श्री विठ्ठल रुक्माईच्या दर्शनाची उमळशीक लागिल्ले विठ्ठल भक्त पंढरीची वाट चलतना वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक या भक्तांक उमेदीन येवकार दितात। देवकी कृष्ण वारकरी मंडळाच्या वारक्यांनी सोमार सावन माशेल वाठारांतल्यान जय विठ्ठल हरी विठ्ठल नावाचो गजर करीत वारी सुरू केली। गजर हरिनाम
आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.